पणजेंत अष्टमीच्या फेरयेक वेगवेगळी दुकानां भरिल्लीं आसा। ही फेरी 6 ते 17 सप्टेंबर मेरेन सुरू आसतली। हे फेरये खातीर 27,000 रुपया विक्रेत्यांनी पणजेच्या महानगरपालिकेन भरल्यात, पूण गिरायक कांयच जायना अशें फेरयेक बसपी विक्रेत्यांनी सांगलें। हांवें ट्राय केलें जॉबाक पयलीं म्हाका जॉब मेळना म्हणटकीर 2004 हांवें स्टार्ट केलो बिझनस धाकट्या प्रमाणात थोडेशें एक 5-10 हजाराचें सामान हाडटालें विकतालें। मागीर हांवें मोठ्या प्रमाणात चालू केलो म्हणजे मोठे प्रमाण म्हणजे जमता तितलें म्हाजे एजी प्रमाणे। आतां म्हाका 60 म्हाजें जमता त्या प्रमाणे हांवें हो स्टार्ट केलो। पूण कितें जालें हांगा पणजे सगळ्या म्हणजे पयलीं स्टार्टींग जेन्ना दिताले ते कांपाल ग्रावंडार बी तेन्ना खूब सवाय आशिल्ले मागीर ते चिखलांतल्यान हांगा रस्त्यार हाडले ह्या फुटपाथाचेर ते आमचे बाईन केलें सो बाईक हांवें कंप्लेन दिली मागीर तेणी त्या फुटपाथार घातले मदींच बंद जालें मागीर परतें स्टार्ट जालें। पूण सवाय आशिल्ली पणजेचे रेट पूण एकाएकी तेणी पोरू 5,000 घेतलेले आनी डीसी दिताले ते मागीर एकाएकी अशे एजंट लोक घेवन विकता म्हणून तेणी अंदू खूब केले सर्वीस जवळ जवळ 27,000चे केले। हांव पयलीं एक दीस म्हणल्यार भरूं नाशिल्लो हांवें फॉर्म मागीर हांवें भरलो आनी घेतलें पूण हांवें पळयलें वर्कआवट जावचें ना म्हणलें म्हाज्यान इतले 1000 ते जावचें ना आमी कोणाक बस म्हणून सांगलें बस तूं लाय म्हणून सांगलें म्हाजे एटलीस्ट 27,000 तरी येतले म्हणटा त्या दुसऱ्याक दिली। ते हांवें चिंतलां हांव हांगा सायडीन लावपा लागला हेज्यान पयलीं बी लोक लायतालेच म्हणजे आतां म्युन्सिपालिटी काडटा काडलें जाल्यार काडपाचें कित्याक हांवें लास्ट इयर 5,000 भरून घेतलेले पळय तेन्ना हांवें 30,000चो धंदो केला तितून कांयच प्रॉफीट ना। काल 2 दीस पावस येयलो काय गिरायक ना कांय ना सगळें उदक सगळें भितरान कशें आमकां जातलें सारकें मुगो बाय पावस आतां इतको पावस येयला आनी आतां गिरायक ना कांय ना आनी कशें जातलें तरी पूण आतां आमी पळोवचें आतां फुडें तरी आमी ते दीस जाले जाल्यार लक म्हणपाचो। पूण आतां 3 दीस जाले सो तुमकां कितें प्रॉफीट बी 6 तारखेच्या 6 तारखेच्या हां 6 तारखेच्या अजून आमकां कांयच जावना तितकें जालें म्हणपाचें ते कितें दुसरो कोण अडचण ना।